श्री राम भक्त हनुमान मंदिर हे आमचे पहिली भैया लोकांनी हांगासर बांधलेले. तेन्ना 79 बांधलेले म्हणटा सांगताले. हांव हांगा मागीर नवो येयलो. 87 हांव पावलो हांगासर. तेन्ना हांगासर तेंची वोकल अष्टम आसली. ना ते म्हणाले तूं आमच्या हितून कमिटीन यो आनी आमच्या बरोबर राव. हांव नवो आसा, वाड्याले लोक पयलींचे आसात, तांकां विचारून करून सगळे हांव येवंक शकता. ना तूं यो पयलीं मागीर पळोवया अशें ते म्हणूंक लागले. मागीर ना तूं योच म्हणून म्हाका जबरदस्ती. आतां देवाक ना म्हणून जायना. तेन्ना अष्टम आसली. अष्टमी टायमार मागीर हांवें मातशें लायटी बिटी घालून मातशें तेंचें हें केलें, बरें देवाचें काम कार्य केलें. ते म्हाका हाडून धरलो तेंच्यानी आनी तेंचे बरोबर रावलो. 2-3 वर्सां तेंचे बरोबर रावलो. मागीर आमच्या वाड्यावेल्या लोकांक सिनियर सिटीजन आहा तांकां एकठांय केले आनी तेंचे बरोबर रावन आमी हे देवळाचे उदरगतीचे काम हातीन घेतले. पयलीं रामशिला पुजन केलें. मागीर हे सगळें आस्ते 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 आमी हातीन घेवन आमच्या मातशें मातशें काम करीत हे आतां पर्यंत हाडल्या. 79 हे देवूळ बांदलेलें तेंच्यांनी. हे ते भटजी आसलो सालिग्राम म्हणून, तेणी सांगले. आनी आमी ताका हांगासर श्री मुकादम म्हणटाले, पूण ताका तेजें नांव श्री यादव कितें अशें आहा. पूण तो मालक मेन. तेजे फाटल्यान तेजो चेडो आसलो बुद्धीराम यादव. तेजे फाटल्यान आतां तेजो नातू तो आतां सांबाळटा पुजारीपण. हे तेजे अजून काम कर्तव्य चालू आहा. आनी आज पासून आमी ह्या वाड्याच्या लोकांनी सगळ्यांनी मेळून धडपडून इतले आमी आज मेहनत करून आज ह्या भव्य अशें देवूळ आमी बांदलें. हे आमच्या वाड्यावेल्या लोकांची एक कामगिरी जावन आसा. हे आमकां अभिमान कहो दिसता. आमकां आमच्या वाड्याले लोक आमकां सपोर्ट करून, चड करून आमकां महिलांनी भरपूर सपोर्ट दिलो की चला तुमी फुडें आमी करतात. आनी तशेंच आमचे 4 भुरगे बी आमच्या बरोबर आसले. ते खंबीरपणान चला उबे रावया आमी, चल या करया अशें म्हणून करून आमी आयज हें देवूळ भव्य अशें उबें केलें. हें आमच्या जिवाक आमकां सॅटिस्फायड दिसलें आयज. पहिली सुवातेर तुमकां आयज हनुमान जयंती सगळ्यांक मनमनीत परबी. हांगा एक देवूळ आमचे सगळे वाडेकारांनी मेळोन एक एकजूट करून हें केला. पयलीं हांगा ल्हान धाकटीशी घुमटी आसली. मागीर आमच्या सगळ्या वाडेकाराच्या अथक प्रयत्नान आनी हे आमकां चड आमकां आमचो पयलींचो मिनिस्टर मिलिंद नायकान आमकां खूब हेल्प केला की देवळाक हें करपाक. तेज्या वांगडा बाकीचे सगळ्या गांवकारांनी आमचे कंट्रिब्यूट करून एक बऱ्यांतले बरें आमी देवूळ हें केलें. आनी देवूळ आता तुम्ही पहिलाच आसतले ह्या देवळाचो जीर्णोद्धार जाला. 20 तारखेक आनी 21 तारखेक हेची प्राण प्रतिश्ठा जाला. हेजो इतिहास जो आहा 45 वर्सां पयलींचो आहा. तुमी जी मुर्ती पयली आसतली भितर जी मारुतीची ती भिंतीक लायल्या, तेजो 45 वर्सां ती मुर्ती स्वयंभू आहा आनी ती हाडलेली हंपीसून. ताका पयलींचें नांव किशकिंदा थंयसून हाडली आनी थंयसून हाडून ही पयलींच्या आमच्या ओल्ड देवान स्थापीत केली. पूण जेन्ना आमी हे देवळाचो जीर्णोद्धार केलो तेन्ना आमी खंय तरी प्रसाद घेतले जांबावले वचून आनी खंय तरी आमकां ती मुर्ती चेंज करपाक प्रसाद जाले. पूण ती मुर्ती पयलींची आसली ती आमी आजूय स्टोर केला. आमचो उत्सव चैत्र नवरात्र उत्सव स्टार्ट जाता पाडव्यासून गुडी बी तोडून. मागीर रामनाम आमी सेलिब्रेट करता. तशेंच वर्साच्या वर्सा आमी हनुमान जल्म उत्सव सेलिब्रेट करता आनी लोक व्हडल्या प्रमाणात हांगा येतात आनी तांचो बरो प्रतिसाद आसता. दोनूय प्रोग्राम आमचो महाप्रसाद जाता, कन्या पूजन आसता, परत नवरात्रीकूय हांगा प्रोग्राम जातात आनी आमी खुबशे उपक्रम अशे राबयतात जेणे करून लोकांक फायदो जावपाचो. आज हो देवळाचो जीर्णोद्धार जावन पयला आसतलो तुमी. भाविकांनी सगळे गोंयभरसून येवचे आनी देवूळ पळोवचें कशें बांदलां तें आमी आनी देवाचो आमचो आशिर्वाद घेवपाचे. देव बरें करूं. आमकां म्हणल्यार हांव ल्हानपणा वचून हांगासर जल्माक हांगा येयला आनी जवळ आतां 19 हांव रिटायर जालो. त्या कार्यकाळान म्हणजे मी ल्हानपणासून पयलें आसा की तेन्ना पयलीं देवूळ नासलें. हे आमचे जे भावीक लोक आसले बिहारचे ते हांगासर रामनामाची जप करताले पयलीं. हांगासर आमचे एक ल्हानशे पिपाचे झाड आसले त्या पोंदा ते जप करताले. मागीर तेंच्या मनान कितें जालें कोणाक खबर, हळूहळू तेंच्यांनी हांगासर एक ल्हानशी मुर्ती हाडून स्थापन केली म्हणजे दवरली. आनी त्यानंतर काही तेंचे एक साधू हे हांगा येवपाक लागले आनी त्यांच्या संदर्भान तेंच्यांनी म्हाका 79 दरम्यान हांगासर एक देवूळ कशें म्हणजे आपले एक देवाचें स्थान कशें निर्माण करपाची तयार केलें. आनी हेचो फायदो आमकां जालो कारण ते आतां हांगासर अस्तित्वान ना. पण तेंच्यांनी जे आमगेर एक लायन दिली, जे धडो दिलो की देवा बद्दल माणूस देवाचे ठाम घेवन माणूस असो म्हणजे कशा पद्दतीन माणसान वागोवपाचें, त्या पद्दतीन ह्या लोकांनी कशा पद्दतीन रोवचे, एकचारान कशें रावपाचें हेचो प्रयत्न आमी आतां पासून करता. हे आमी जे कार्यक्रम करता जास्त आमी कार्यक्रम करतात, एक 32 कार्यक्रम करता. गुढी पाडव्या पासून ते 2-3 कार्यक्रम करता. त्या कार्यक्रमांत सगळ्या लोकांक म्हणजे आमचे जेचे वयले लोक अशें म्हणत न्ही, जेन्ना आमकां बांदकामाक आमी सुरवात केली त्या कामाक आमी जेन्ना भायर सरले
जास्तीत जास्त लोकांनी आमकां उत्सव प्रोत्साहन दिले. पण काही तांत्रिक अडचणी असल्या का आणि त्या अडचणी खातीर आमकां जवळ ह्या देवूळ फुडें व्हरपाक जवळ 6-7 वर्सां आमकां त्या त्रासान आमी गुटपटले गेले. आणि आता सध्या हो जो काळ तुम्ही आता पळयला हे देवळी उभे झाल्या पळय ते सगळ्यांचे परिश्रमान आम्ही आमच्या अशें म्हणना आमच्याच कमिटीन केले अशें म्हणना हांव. ते सगळ्यांनी आमकां एक प्रोत्साहन केले आणि फुडें सरले. हेचो आमचो उद्देश कितें आसा की आमची बाल गोपाळ जे आसा हे फाल्यां आमचे जनरेशन आसा हे आमचे हिंदू जनरेशन जे आसा तांकां कितें ती मोड मेळची तांकां कितें ती लायन मेळची